हरिः ओम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं हुरहो रसिका भुवि भावुकाः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगताम् अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. कालच्या दिवसाचेरी परीक्षित राजाले एक प्रायोपवेशाचे समयो आयला. त्या संदर्भाचेरी तई सक्कड त्या कालाचे ऋषिवर्य सक्कडाले एक समागम जाला. त्यांच्या संदर्भाचेरी तई शुक महर्षीले आगमन जाता के भागवत सांगता तत्र अभवत म्हणून म्हळ्यारी तई जाल्ले के कसलेक ते उत्तर सांगले म्हणतर जाल्यार शुक म्हणलो तो महावैराग्य अवधूत म्हणून सांगताचे. अवधूतान केदनाय थंय वचुका हांग वचुका म्हणून लेखचिना तांगेल वाट कशी दत्ता तशी वताशे के तसले एक अवधूत जावन आशिल्ले शुक महर्षीन त्या स्थळार येवका म्हण तर जाल्यार तक कारण परमात्मो के परीक्षित सांगता कोणाला एक स्मरण मात्रानाची सक्कड पाप नाश जाता तसले एक शुक महर्षी हांगा आयला म्हण तर जाल्यार तगेले एक पाद प्रक्षालन तक अर्घ्य तक एक सोपस्कर हे पुरा दिल म्हण तर जाल्यार आनी कितलं पुण्य संपादन करूं साध्य आस. तसले एक तुका हांगा येवची तशी मगेल आज्जाल वैरी म्हळ्यार पांडवाल वैरी प्रीती आशिल्ली तसल ते कृष्णान तुका हांगा येवची तशें केल्लें म्हणून परीक्षित मस्त संतोष पावतके. आनी ताका एक संतोषाक अनेक एक कारण कसन म्हळ्यार परीक्षिताले शुक महर्षीले हे स्तोत्र करताना आमी सांगतात अपेत कृत्यम म्हणून म्हळ्यार केदनाय मनुष्याक संशय म्हळ्यार मस्त आसता. आमी केदनाय स्कुला वता आनी पळयताच कसले डावट आसवे म्हूण म्हळ्यार कोणें एक डावट आसवे म्हूण आमी निमगे वयताच पक्कन तुमी कसले फाल्यां निमगेल म्हूण तर जाल्यार म्हाका सांगूंक कळना जाल्यार शुक म्हळ्यार तशें न्हय के अपेत कृत्यम म्हूण म्हळ्यार खंयचे एक संशयाक परिहार तागेले ना म्हूण ना के खंयचे प्रश्नाकय उत्तर आशे तसले एक व्हड एक अवधूत तो शुक महर्षी के तसल शुकान येद्र आयल म्हूण तर जाल्यार आमगेले कसले खंयच्याय विशयान देवाल विशयान अशा प्रमाणे खंयच्याय विशयांनी आमगेले प्रश्नेक उत्तर मेळटा म्हळ्यार एक संतोष त्या परीक्षिताक जावन घेवन तो ताका यावत्तूची कसने थंय येता योग्य जावन आशिल्ले सत्कार करून घेवन तागेले निमगिता म्हळ्यार मरणाक सन्नद्ध जावन आशिल्ले मनशान कसन कोरका कसन कोरचें नज हें तूं म्हाका सांगू का म्हूण घेवन त्या शुक महर्षी लागीं तो परमात्मा लागीं तो प्रार्थना करता. त्या प्रार्थना आयकून घेवन शुक महर्षी सांगता वर्यान येशते प्रश्नः कृतो लोकहितरूपा म्हूण म्हळ्यार परीक्षितान हें निमगेलें जाल्यार हाजी उतरा निमित्तान ताका कसने जावका म्हूण ना के परीक्षित म्हळ्यार ताका गर्भांतूची परमात्मा रक्षण आशिल्लें तागेले येद्राक सक्कड परमात्मा परशुराम वेदव्यास पुरा येद्राकाचे आसच म्हणटाना देवा पळयलेलेक आनी कसने कश्ट म्हळ्यार ना जाल्यारीची तो त्या प्रश्न कसला नेमगेलो म्हळ्यार लोकहितयरतः म्हूण म्हळ्यार मरणाक सन्नद्ध जावन आशिल्ले आमी पुरा आसच आमकां उपयोगा येवका म्हळ्यार खातीर जावन घेवन त्या परीक्षितान थंय शुका लागीं प्रश्न केलेले एके तशी त्या प्रश्नेक शुक महर्षी चांग जावन घेवन उत्तर सांगच्याक आरंभ करता. श्रोतव्यादीनी हि राजेंद्र नृणां संती सहस्रशः म्हूण म्हळ्यार मरणाक सन्नद्ध जावन आशिल्ले मनुष्य अशें बरो एके ಇನ್ನಿತರ ಮನುಷ್ಯನ ಐಕುಕಾ म्हणतरದಲಾರಿ मस्त विषय आस हजार गटल्यान विषयो आस जाल्यारी मनुष्य कशें म्हळ्यार आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन नद्यस्य यन्नसो म्हण सांगतात म्हळ्यार आमी नित्यय सूर्योदय पळोवका म्हणस तशींच सूर्यास्ता वेळाचेर आमी आलोचन करता एक दिवसाचें आयुश्य
सूर्य घेवन वता आसा ह्या संदर्भाचेर आमी कितले क्षण देवाल खातीर जावन घेवन धर्माक पुण्य संपादनेक आमी विनियोग केला म्हण पळोवका के जाल्यार कोणेय पळयना सनसेट लायक दिसता पळयता ती येताची आमगेले एक दिवसाचें आयुश्य व्यर्थ जावन गेलें म्हण आलोचना करनाची तशींची लागीं घरा कडेन कश्ट येता मरण जाता पुरा पळयता मनुष्य जाल्यार लेखता कसन म्हळ्यार त्या घराक मात्र म्हूण संतोष पावता मागेल घरा कडेन तें येना म्हूण लेखून घेवन हांव शाश्वत म्हूण लेखून घेवन पळोवन पळयना शिजी तो जीवन करता म्हणून शुकाचार्य सांगता जाल्यार तुका सांगच्याक मस्त विशय आसा जाल्यार त्या संदर्भाक समजावन घेवन कोरका आमी आतां केलो जेन सहज जावन निमगितात बट मग एक 60 वर्स जाल्यार कसन कोरयता म्हणून त्या निमगोच्यानच 60 वर्सां कसन कोरका म्हणून शास्त्रान सांगला तांची कोरका के त्या वेळाक आमी 60 वर्स जाले म्हणून जेवण घालचे खातीर कसन की एक देवाल पूज करूनच 60 वर्स जाले म्हणून घेवन जेवण घालचे कार्यक्रम नाही ते 60 वर्सां आमकां देवान जीवन दिला तसले एक देवाल एक आराधनेन तो आमगेल्या निमित्तान कसने चुकामुकी जाला म्हणून तर जाल्यार प्रायश्चित्त करच्याक अशें ते अवकाश जेवण घालच्याक नाही तशी करचेनाच म्हण न्ही खंयचेय कार्यक्रम केल्यार देवाल काम केल्यार पुण्य मेळाला आसून आस जाल्यार एक संदर्भ केल्यार ताका अत्यंत श्रेष्ठ म्हूण फुडें भागवत म्हळ्यार आशिल्लें जाल्यार सप्ताहा विधीन तो श्रवण म्हूण नाशिल्लें त्या सप्ताहा विधीन तो श्रवण प्रथम जावन केलेलें परीक्षित महाराजान त्या परीक्षिता निमित्तान आजीकय भागवत म्हळ्यार सप्ताहा विधीर श्रवण कोरका म्हणून चोल लायलें जाल्यार परीक्षिताल तितलें आयकुच्याक आमकां योग्यता ना परीक्षित कशें म्हळ्यार 24/7 म्हळ्यार एक दिवसान तूं एक क्षण वरेन व्यर्थ करना अशी तांतू भागवतांत येता ताका पोट्टा बुगी जायना के तानी जायना के कसने जायना के आनी के ते भागवत अमृत पिवका म्हळ्यार पोट्टा बुगी जाता के ताका शुक महर्षी वरन तशीची तो वय कशें म्हळ्यार केन्ना एक मास्टरान पाठ करतना येद्रा भाशेल चेडवांक कळवे कळवे म्हण गडे गडे निमगोवका के जाल्यार हाक परीक्षिताक कळवे म्हण निमगोवचे ना कसले म्हळ्यार येद्रा सांगताशील मनुष्य तोची तागेले भितर बैसून घेवन अर्थ करतायलो तोची म्हणटाना तसले एक संदर्भ आमकां सांगच्याक मस्त कळना सांगिले 2 मिनिटान विसरून वता तसल मनुष्य जाल्यार आमी प्रयत्न म्हळ्यार कोरका म्हळ्यार एक देवाल एक इच्छा त्यांच्या प्रकाराचेर सप्ताहा विधीर श्रवण कोरका म्हळ्यार सकड लोकाक कोळका म्हळ्यार खातीर जावन घेवन ते शुक महर्षी भागवत सांगच्या पुढे सांगता तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान हरिरेश्वर म्हूण म्हळ्यार तूं ताजे खातीर जावन घेवन अंत्यकाल संदर्भ आयले कुडले हरिरेश्वर म्हळ्यार मस्त देवाला आमी आराधन पुरा करताच आमकां चरडो जावका हे जावका कोण सांगताची थंय वचून घेवन आमी पुरा आराधन करताच करचेनाची म्हण ना जाल्यार तांकां सक्कड प्रमुख जावन ताका सक्कड तांगेले भितर राबोवन घेवन करयतालो परमात्मा एकलाच सर्वशक्त सर्वस्वतंत्र म्हणून सांगतात ताका तसल परमात्माला आराधन आमी त्या संदर्भाचेर कोरका के जन्मलाभ परपुंसाम अंत्ये नारायण स्मृती म्हळ्यार मनुष्याला जीवनाचे साफल्य अंत्यार नारायण स्मरण आयल्यारी मात्र ते योग्य म्हणून सांगतात तशी तसले एक सर्वेश्वर जावन आशिल्ले ते परमात्माल चिंतन श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य स्वेच्छता भयम म्हणून तसले परमात्माल श्रोत्र म्हळ्यार सांगिले परमात्माल काणे आयकुका तशी आयकलाले कीर्तन कोरका तशीची त्या स्मरण कोरका म्हणून त्या शुक महर्षी परीक्षिताक सांगता जाल्यार हे सांगच्याक सुलभ जाल्यार कोरच्याक मस्त कष्ट तेन्ना प्रथम जावन ते मरणाक सन्नद्ध जावन आशिल्ले मनुष्यान कसन कोरका म्हणून शुक महर्षी सांगता ग्रह प्रस्तावितो धीरहा म्हळ्यार प्रथम जावन ते देवाल स्मरण येवका म्हण तर जाल्यार घर सोडका के आमकां आश्चर्य दिसता बरो घर सोडून कशें करचें म्हूण घर सोडका म्हळ्यार घर म्हळ्यार घरांतूच बैसून घेवन एक स्थळाचेर बैसून घेवन सक्कड आमगे लौकीक जीवन कसन आसा तें आमी सोडका के उदाहरणाक एक मोबायल की कसन आमगेलें नित्याचें आसा तें सोडून घेवन घराची कोणय ना हांव एकलो आसा परमात्मा स म्हूण लेखून घेवन केल्यार त्यांची वन म्हूण लेखता के जाल्यार त्या ग्रहांत करूं साध्य ना देखून पुण्यतीर्थ जलाप्लुता म्हणून सांगला म्हळ्यार पुण्यतीर्थ खंयचे एक देवस्थाना वचची देवाल सानिध्य आशिल्ले जाग्यार वचची एक गंगादी नदी तीरा वचची असल पुरा त्या स्थळाचेर प्रथम जावन तुवें वचुका आनी थंय बैसून घेवन देवाल ध्यान करच्याक आरंभ कोरका म्हणून शुक महर्षी सांगता तशीच एक देव दिसुका म्हूण तर जाल्यार प्रथम जावन कसन कोरका म्हळ्यार बश्या शिकुका म्हूण स्वाम्यान गायत्री मंत्राचे विशय सांगता जाल्यार सांगले आसन मुख्य म्हणून प्रथम जावन आमी बश्याक शिकुका खंयचे इंग्लीश मिडियम असो कन्नड मिडियम असो कसले असो
जाल्यार आमकां पोळी तशें नाशिल्लें एक सनज माणय त्या माणयेरी 4 जनांनी हे कडच्यान बसल्यार त्या कडचें पडटा त्या कडच बसल्यार हे कडचें पडटा जाल्यार हेची तांतोची एक छंद कोर्ण निटा बसशाक फस्ट शिकयत आशिल्लींची त्या बसशा शिकले म्हणटर जाल्यार मुखा वयल पाटू हगोर आराम करचे आशिल्ले तशी एक जिता आसन आहा म्हण सांगता म्हळ्यार आमी आसन जय प्रथम जावन कोरून घेवका के तांतो आसनांतू मुख्य म्हळ्यार प्रथम जावन मनुष्यान शिकुका म्हणटर जाल्यार पद्मासन घालून बैसुका म्हण एका वेळा करो साध्य ना एक दिवसाक एक मिनिट वृद्धी करता करताची अभ्यास केल्यार साध्य आसा पद्मासन घालून बसली म्हणटर जाल्यार वापस फाटी नीट करी म्हण सांगता म्हणना आपापे फाटी नीट जाता तुमी जाय जाल्यार कोण पळया 5 मिनिट करण्यातल्यार अर्ध घंटे करा त्यातून फाटी समज निटा जावन आसता म्हळ्यार तशी पद्मासन म्हळ्यार कसले एक अंगाक तोंदरे जायनशी ते स्ट्रेट जावन घेवन आसता के तसले एक पद्मासनान तो बैसून घेवन देवाला एक चिंतन कोरका म्हणून परीक्षिताक शुक महर्षी सांगता तशी आसन जय जाल्यार त्याच्या तरी इंद्रिय जय मनुष्याल इंद्रिय आयकना एक देवा कुडा बैसला म्हण लेखुया पळयतना देवा पूज करता आसता जप करता आसता एक मनुष्य ताकड वता हेकड वता ताक पळोवचें हाक पळोवचें म्हळ्यार बसशाक जाता ताका आराम बैसला जाल्यार दोळो हेकड तेकड वता एकेची देवालय कसं की विष्णू सहस्रनाम वाजीत आसा रांदपा कुडान तूं कसं की करपाला वसाण नांका येता थंय कसं की करपाला पळगो म्हण तो सांगता म्हळ्यार त्या फरा फल ना के तशी हेची कान्नांत आयकता कोणकी एकलो गेट काण आयला म्हण की एक लिफ्ट काडला म्हण की एक कुकर विशय लायले 2 विशय लायले पळय तिनीच येता म्हण राखून बसे असल पुरा इंद्रिय जय म्हण सांगताची त्या इंद्रिय पुरा थंय वता तशी त्या इंद्रिय आमकां सोण भायर वचन अशी त्या इंद्रियाक हाता दवरच्याक प्रयत्न कोरका ते जित इंद्रिय आहा म्हण तशी तिनीचे स्टेप कसन म्हळ्यार जितस्वास आहा म्हण म्हळ्यार प्राणायाम कोरका म्हण प्राणायाम म्हळ्यार आमी कितलो श्वास भायर सोडताची ताज्या भाशी 2 वंट्यान चड भितर घेवका के तशी ताज्या भाशी 2 वंट्यान चड त्या श्वास भितर राबोवन घेवका के अशी निरंतर जावन ते प्रयत्न करता करताची ते श्वास जय म्हळ्यार मनुष्यान साधन कोरका म्हण शुकाचार्य सांगता तशी ह्या 3 जय तरी अनेक खंय वच्चे मन ते मन अनेक कडेन वचन अशी ते मनाक अभिमानी जावन आशिल्ले रुद्रदेवाल आराधन कोरका के मनकारक म्हण काल सांगला ते देवाल वयर मन येवका म्हणटर जाल्यार त्या रुद्राल अनुग्रह जावका त्या रुद्राल अनुग्रह अशी येना रुद्राल अनुग्रह मेळका जाल्यार तगेल बशी होड स्थान मुख्य प्राण त्या वायुदेवालय अनुग्रह जावका त्या वायुदेवालय अनुग्रह रुद्रांतर्गत संकर्षणाल अनुग्रह मेळका म्हणून आमी प्रयत्न करून घेवन अंत्यारी ह्या सृष्टी स्थिती लय ह्या सक्कड करत आसले ते परमात्माले विराट रूप म्हण सांगतात विराट रूप म्हळ्यार 14 लोक म्हण आमकां गतस आमी भुंयचे तगो 7 लोक अशी भुंयचे वयरी 7 लोक म्हण तसल ते 7 लोकांचे सक्कड परमात्माला अवयव म्हण लेखुका तोग्गो पाताळ म्हण आसा थंय देवाल पाय आसा तशी सत्यलोक म्हण कसन आसा थंय देवाल मात्य आसा म्हणून सक्कड ते परमात्माला एक अवयवाचे चिंतन तूं कोरका म्हण घेवन शुकाचार्यो परीक्षिताक सांगता जाल्यार ह्या तशी एक वेळाक साध्य ना मस्त ताका चिंतन कोरून त्या पुरा कोरच्याक साध्य तसल एक परमात्माल चिंतन केलें म्हणटर जाल्यार ताका मृत्यू म्हळ्यार भंय फस्ट मरच्याक मनुष्याक फस्ट जावचे भंय के त्या भंय वचका म्हणटर जाल्यार देव चलयता म्हण लेखून घेवन बसलो म्हणटर जाल्यार मरणा भंय सोडला रे मागीर कसले चिंतना के तसल एक भंय त्या परमात्माल चिंतनेन तो वता म्हण घेवन शुकाचार्य सांगता तेदना परीक्षिताक एक मनान तो दिसता पळय हे परमात्मान सृष्टी करचे स्थिती करचे लय हे सक्कड तूं सांगले नवे म्हाका त्या परमात्मा सृष्टीचे चिंतना आयकुका म्हण दिसतास त्या परमात्मा सृष्टी विशयी तूं म्हाका सांगका म्हण घेवन शुकाचार्या लागीं परीक्षित निमगिता तेदना शुकाचार्यो त्या सृष्टीचे विवरण दिता सृष्टी म्हळ्यार मस्त होड आसा हे ब्रह्मांड हाजे भायरी भितरी 2 नमने सृष्टी आसा आम्ही आता ब्रह्मांडा भितर अशें तशें करून ह्या ब्रह्मांडा भितर वयल सृष्टीचे विशय किंचित जावन घेवन समजूवच्याक प्रयत्न करूया केन्ना ब्रह्माक एक परमात्माक महाविष्णूक सृष्टी कोरका म्हण दिसले गे त्या वेळी तो ब्रह्मांडा भितर ताणें प्रवेश केले गे त्या ब्रह्मांडांत उद्द आसा त्या उदका मुळांत वचून घेवन तो परमात्मा न्हिदत गे न्हिदोवन घेवन तागेले बायल लक्ष्मी देवी तिका प्रेरणा दिता तूं सृष्टी कार्य करी म्हणून त्या परमात्माला प्रेरणे दुखून त्या नाभी दुखून ती लक्ष्मी भायर येता त्या भायर येवन घेवन उदका भायर येता उदका कितलो दूर आसा तितलो दूर भायर येवन घेवन थंय भायर येता त्या कमला फूल जाता
ते कमाला भितर दुखून एक सन धुंबी एक भायर येता. त्या भायर येऊन घेऊन होड जाताना तो एक मनुष्य ब्रह्म म्हणून सांगतात. त्या ब्रह्माले उत्पत्ती जाता. तो ब्रह्म येऊन पळयत के खंयचे एक मनुष्याक गोतनातील जागेर एक रात्री एक बसार गेलींच आमी तुमगेले जाग आयले देवा म्हणून देवयला रे लागी कोणेय ना म्हणून तर जाल्यार एक खंयच्या मनशा जाल्यार एक वेळा भंय जाता. ताका भंय जाल के ब्रह्मा खाव खंय आयले म्हूण उजव्यान पळयल के उजव्यान कोणेय दिसना थंय एक माती जाल के ताका. दाव्यान पळयल के तो थंय कोणेय दिसनीच के थंय एक माती जाल के. मागशे पळयल के मागशी एक माती जाले म्हणून अशी हाका चतुर्मुख ब्रह्म म्हणून सांगतात. तशी त्या ब्रह्मा निर्माण जाल कुडले ताणे थोडे दूर हेकड तेकड भितर येऊन घेऊन परमात्माला उदरा भितर प्रवेश करता. थंय वरेन ताका कोणेय दिसना. आमी आतां लक्ष्मीन प्रेरण करून घेवन लक्ष्मीन सृश्टी केले म्हणून सांगतात. ह्यांची दोन घेवन सक्कड जेन सांगतात सक्कड करचे देवीन महामायाले देवीले अंतर्गत जावन घेवन रुद्रो हन्नीपुरा अशे म्हणून केलो पंत सांगतात. तशी नाही के अहम रुद्रे बिरवसो बिश्चरामि हमादित्ये म्हणून लक्ष्मीला स्तोत्र सांगतात. लक्ष्मी सूक्त म्हणस वेदांत त्या पळेल म्हणून तर जाल्यार रुद्र आलांतो ब्रह्मा आलांतो सक्कड इंद्र हंत पुरा हांव आसा जाल्यार मम योनी ही अंतसमुद्रे म्हणून ती लक्ष्मी सांगता. पुरा हांव करतस जाल्यार मागेलो आधार ह्या समुद्रा भितर आसा म्हणून ती सांगता के म्हळ्यार समुद्रा भितर आशिल्लो परमात्मा. आतां आमी घर कडेन लौकीक जावन पळोवचें म्हणून तर जाल्यार केन्नाय बामणान न्हिदोन अशें बायलेन उठोन काम करता बामणान उठोवचें तशें म्हण बायल होड न्हय. बायल उठयत कसो म्हळ्यार बामणाक तोंदरे जावचें ना. म्हळ्यार कितें जावन घेवन वग्गी उठान तयार करता. तशी लक्ष्मी म्हळ्यार तशी के देवाल कार्य जावका म्हण तर जाल्यार देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम आविर्भवती सा यदा म्हणून सांगला. म्हळ्यार देवाल काम जावका वे ती खंयचे रूप घेवका त्या रूप धारण करून येता के लक्ष्मी दुर्गा खंयचे रूपार सात्विक राजस तामस म्हळ्यार मस्त रूप आसा त्या रूपार येवन घेवन ती देवाल काम कोणाला गे करो सोणा आमी कसले काम करका म्हणून तर जाल्यार लक्ष्मी मुखांतर करका. आमगेल्या बामणाक कसले करचा खंयचे बायल मन सोडतावे सोणाची जाल्यार लक्ष्मी सोडता गे तिगेल्या बायलेक तिगेल्या बामणाक आराधन करच्याक तशें कोण ते लक्ष्मी सहित जावन घेवन आमी त्या परमात्माल चिंतन सदा काल करका म्हणून आमकां आमगेलें मध्वशास्त्र हें सकड सांगता. तशी त्या ब्रह्मान भितर येवन पळयल कुडले कोणेय दिसनी सहज जावन कोणेय दिसनी म्हणून तर जाल्यार मनुष्य एक वेळा बॉब घालता कोणेय आसाच वे म्हूण. तशीच ब्रह्मान एक शब्द केले गे त्या शब्दात म्हणटाना थंय तोंडा दुखून एकली भायर पडले तिका वागदेवी म्हणून सांगतात. म्हळ्यार ब्रह्मा तोंडा दुखून वाक उत्तर आयले थंय सरस्वती वागदेवी तिगेले अवतार जाले के. तशी ब्रह्माले पत्नी ती हेंय पळोवन घेवन पुराजन सांगतात ब्रह्मान सरस्वती सृश्टी केले दुवेक वर्डीक जालो म्हूण. तशी न्हय के तांणी येतानाची दोग जन आशिल्लींची आमकां दिसनी ते तोंड कळ्ळा निमित्तान ती भायर येवन घेवन आमकां दिसली के तांणी केन्नाय सहज जावन पती पत्नी म्हणून सांगतात. तशी त्या वागदेवीले अवतार म्हळ्यार उद्भव जाता. तांणी दोगांय पुनः हांग कोणेय नाची म्हूण घेवन कमलाचे वैर येताची वैर येवन घेवन पळयोन घेवन तो ब्रह्म दोळ दांकीत के. केन्नाय कसं जालें म्हळ्यार एक देवान दिसका म्हणून तर जाल्यार भायल दोळ्याक देव दिसना के दोळ दांकिल्यार मात्र देवान दिशे. आमी हांगाचे ब्रह्मरथोत्सव पळयताचे देव हांगा रथार आसता आमी लोअर कारशीट थंय लायन आसता रथार वचून प्रसाद घेवका म्हूण त्या लायनार राबोवन घेवन लागीं येवन घेवन आमी उद्देश कसो न्हय रथार वचून देवा पळोवका म्हूण रथस्थ केशवम दृश्ट्वा पुनर्जन्मो न विद्यते म्हूण. म्हळ्यार रथार आशिल्ले देवा पळयल्यार पुनर्जन्म मेळना म्हूण. तशी त्या देवा पळोवका म्हूण घेवन लागीं येवन घेवन राबताची लागीं देव आयले म्हळ्यार दोळ दांकिताची. आमी देवा पळोवका म्हूण आयलींची जाल्यार देवाला गेले कुळा दोळ दांकितात. कसो जालें म्हळ्यार ब्रह्मान आमकां दाखोवन दिला आमगेल्या मालगड्यान केला क्रम तो कशी नमस्कार करो नमस्कारान मस्त नमने आसा. केलो जन राबील कडेन नमस्कार करताची न्हिदोन कशी नमस्कार करता जाल्यार कशी नमस्कार केल्यार हिची दोळ दांकिताची. कसो जालें म्हळ्यार देवान दिशे अंतरंगा भितर भायर देव दिसना के ताजे खातीर जावन घेवन तो ब्रह्म बैसून घेवन दोळ दांकिता. तेदान ताका तेगेलो परमात्मा तेगेलो आनू परमात्मा दिसून घेवन सांगता तुवें सृश्टी करका म्हूण. ब्रह्म सांगता अयो म्हाका कसो न्हय जायना हांव एकलो अशें म्हाका तें परत जायना मेज्जान जायना म्हणटा. तेदाना देव परमात्मा सांगता गे ब्रह्मणी ब्रह्मरूपसो म्हूण सांगला. म्हळ्यार तूं करशी न्हय तुगेले भितर हांव राबोवन घेवन तुगेले करण करयता तूं मुखारशी म्हणून ब्रह्माक सांगता. परमात्मुची त्या ब्रह्माल भितर बैसून घेवन सृश्टीचें कार्य आरंभ करता. प्रथम जावन घेवन देवाल सृश्टी कशी म्हळ्यार
आमी एक रांदप करतना ताका इन्ग्रेडियंट्स म्हण आसता म्हळ्यार कसं कसं जावका पळय ते पुरा फस्ट तयार करता ते करतरी रांदप स्टार्ट करता हांग कायल दवरनो करबे हाडू गेल्यार हांग करपता तशी परमात्मान आमकां उपकार केलेले मनुष्यान सृश्टी येवका जाल्यार मनुष्या उपयोगा कसान जावका पळय ते प्रथम जावन परमात्मान पुरा सृश्टी केले ते कमला फूल 14 लोक केले त्यांची भूमी हे सकड कोर घेवन त्या कमलांतू 14 लोक कोर घेवन मस्त पंचेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पंच तन्मात्र अज्ञान अधर्म वृक्ष हे सकड परमात्मान सृष्टी केले ब्रह्मान म्हळ्यार ब्रह्माल भितर बैसून घेवन देवान केले मागीर अंत्यारी मनुष्यान सृष्टी बरेन ब्रह्म मुखारसून करता तांतू हे इंद्रिया हे सकड म्हळ्यार 24 तत्व म्हणून सांगतात हे तत्वाभिमानी देवते हांग सकड सृष्टी करतरी ब्रह्माक मनुष्याल सृष्टी करता म्हणून दिसून घेवन तो पुनः तजन जायना वापस देवाल ध्यान करता तेदना तागेल मना दुखून घेवन ब्रह्मा देवाल ध्यान केल्या निमित्तान 4 जन चरडोवा थंय उत्पत्ती जातात गे ताका सनक सनंदन सनत कुमार सनत सुजात म्हणून सांगतात म्हळ्यार ब्रह्माल मानसपुत्र म्हणून तांगेले 4 जनाल आविर्भाव थंय जाता त्या 4 जनाक पळोवन घेवन ब्रह्मा खुशी जाता हा तुम्ही 4 जन आसा नवे आनी मागेल काम तुम्ही करका तुम्ही सृष्टीचे कार्य मुखार सुका म्हणून सांगता जाल्यार तांणी आतां काला म्हणकी अन्नान केला उद्योग चरडवा जायना चरडवांक दुसरे उद्योग करका तशी तांणी बाबसो सांगता त्या जायना आमकां कसन केल्यारीची अंत्ये नारायण स्मृती अंत्यार आमी देवाले स्मरण करका तशें कोण त्यातनं करचे बशी आतांच आमी निरंतर करताची म्हणून अवंगल वरेन घालनाचे दिगंबर जावन त्या बालक जावनूच तांणी वैकुंठा वचून घेवन देवाला स्मरण करच्याक आरंभ करता के त्यातना ब्रह्माक कोप येता कोप येवन घेवन 2 कोप आयल म्हणून 2 दोळ वट करताचे घांटी घालचे म्हण तशी त्या घांटी घाल संदर्भाचेर दोळे मध्य दुखून एकलो पडत गे पडले कुडले तो रडूक आरंभ करता तेन्ना ताका समाधान करून घेवन तो निमगीत के हांव कोण म्हाका कसले हांग हाडले तुवें म्हण तेदान तूं रुद्र म्हण सद्यो जात आहा म्हळ्यार कुडले जल दुखून ताका सद्यो जात म्हण रुद्राक नांव तुका रुद्र म्हण नांव दिता आनी तुका इक्र रूप दिता तूं इक्र रूपारी इक्र जन बायल्यांक घेवन तूं सृश्टी कार्य करता म्हणून ब्रह्म रुद्रा सांगता गे तेदाना जायत म्हण सांगून घेवन तो रुद्राले सृश्टी आरंभ करता पुरा म्हळ्यार रुद्रगण म्हण सांगतात तसले वायट वायट पुरा भूतगण पिशा हे पुरा सृष्टी करता ते पळोवन घेवन ब्रह्माक दिसता ओ आनी सृष्टी चड जाल्यार बाद जाता म्हण सांगून घेवन एक वेळा तूं राब येता मागीर पळोवया म्हण सांगून घेवन ताका एक स्मशानाक अधिपती म्हळ्यार तूं थंय बैसून घेवन आमी कन्नडा सांगतात सदाशिवनिगे अदे ध्यान म्हण म्हळ्यार देवा सदाशिवाक केन्नाय कसन म्हळ्यार ताणें बैसून घेवन जप करचें केन्नाय देवाले उडगास करचें दुखून ताका त्यांचें ध्यान म्हणटात तशी त्या गाद सांगचें कसलें म्हळ्यार आमी तशीची केन्नाय देवाल स्मरण करता सुका म्हण तशी तूं त्या देवाल स्मरण करी आनी त्रिसंध्या काल म्हण सांगतात त्या संध्या कालाचेर कोण देवाल ध्यान करण्याची तांकां शिक्षा दी म्हण सांगतात ताजे खातीर जावन घेवन संध्या काले 4 खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत म्हण सांगला म्हळ्यार संध्या काला संदर्भाचेर याम सदा सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च म्हण संध्या वंदने मंत्र सांगतात संजवळ म्हणताना आमी पळयल म्हणतर जाल्यार सक्कड रूकू नय सक्कड चराचर जीव परमात्माला उडगास करताच के तशी त्या कालाचेर कसले म्हळ्यार रुद्र भोंवता आसता आमी करनी म्हणतर जाल्यार तो शिक्षा दिता म्हणून त्या रुद्रगणाक हे पुराना VIP आनी सान तशें पुरा कसं ना कोण चुकी केला तांकां पुरा शिक्षा मेळले तो रुद्र दिता ताजे खातीर जावन घेवन सायंकालाचेर बैसून घेवन संध्या वंदना देवा स्तोत्र असल पुरा कोरका म्हणून शास्त्र तशी त्या रुद्राक त्या स्थान दिता पुनः सृष्टी करया म्हण घेवन ब्रह्म तगेले अंगांगा दुखून 10 जनाल सृष्टी करता अत्री पुलस्त्या भृगु अशपुरा 10 जनाल सृष्टी तांतू दशमस्तत्र नारदः म्हणून म्हळ्यार धांची जावन घेवन नारदाल सृष्टी जाता हांकांय सृष्टी करूंक सांगता जाल्यार फुडें कृतयुग म्हणटना मस्त वर्स जावका ताका 10,000 वर्स अशें पुरा जप करून घेवन सृष्टी करता म्हळ्यार सृष्टीक वेळ जाता म्हळ्यार खातीर जावन घेवन तो ब्रह्म कसन करता तागेले 2 हातूय नेला अशी सोडला म्हणकी करता तेदना थंय 2 जनाले उद्भाव जाता एकली स्वयंभुव मनु आनी शतरूपा देवी म्हूण त्या 2 जनान मैथुन सृष्टी म्हणून सांगतात चल्लो चल्ली मेळून घेवन एक सृष्टी कार्य थंय दुखून आरंभ जाले के तशी त्या स्वयंभुव मनु आनी शतरूपाले एक वंशांतू आमी मुखार सून घेवन आमगेल पुरा मनुष्याल पुरा सृष्टी पुरा जाता म्हूण
या ब्रह्मान सृष्टी केला विषय परीक्षिता सांगितलं त्यावेळी परीक्षित वापास निमगिता त्या स्वयंभुव म्हणूले शतरूपा देवेल काणीपुरा मग ऐकू का म्हणून दिसत असतं तू सांग का म्हणून त्यादा परमात्म तो अशुक महर्षी वपास्तका स्वयंभुव म्हणूले काणी सांगचा आरंभ करता केतना कश म्हळारी प्रथम जाऊन जाऊचे विवाह हे आमक पूरा आदर्श प्रथम विवाह म्हणाल कश जाऊ का चल्यान कसल चालू पडो का चाल्यान कसल चल्ली जाऊ का म्हणू पडो का म्हणाला विषय आमकांत दिसता कर्दम महर्षी ब्रह्माल पुत्र तका ब्रह्माला आज्ञा असता तू वचून घेऊन चांग चल्ली मेळका म्हणाल कधीरा जाऊन घेऊन तपस कोरका आणि सृष्टी कोरका म्हणून पुढे काल सांगतशिली बळवा देवाल स्तोत्र करी चांग चालू मिळतो का म्हणून म्हळारी चांग चरडू मिळका म्हळ्या चांग एक ಋಣಾನು ಬಂದೇನ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಪೂರಾ ದೇವಕ ಮಣತರದಲ್ಲಾರೆ ಚಾಂಗ್ ಕೊರಕ ಚಾಂಗ್ ಋಣ ಸಂಪಾದನ ಕೊರಕ ದೇವಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊರಕ ಮಳಲೆ ಹಂತ ಉದ್ದೇಶ ತು ಜಪ ಕೊರಕ ಮಣು ಕರ್ದಮ ಮಹರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಲ ಆಜ್ಞಾ तो 10,000 वर्ष जप करतके तगेल जपाक प्रसन्न जाऊन घेऊन शुक्ल नामक परमात्म आविर्भाव जाऊन तक निमगिता तू कसन जाऊ का म्हणून त्यातना देवाने एद्रायल कुठले आम्ही कसने लौकिक विषय निमगुचनाज त्याविषयी करता मागवतस तो सांगता देवा तू आईला तुगेल एद्राक बायल चरडुव संपत्तू ह्या कंचे होडणे जलरी मक्का अन्नाला आज्ञस सृष्टी कोरका तुवें तज खातीर जावन घेवन चांग बायल मेळचे खातीर जावन घेवन तुवें देवाला आराधन कोरका म्हणून सांगला म्हणटना तागेल वाक्य हांव काणगलच्या जायना तश तुकून तूं म्हाका अनुग्रह कोरका म्हणून कर्दम महर्षी निमगिता तेदांता ब्रह्म सांगता परमात्मा शुक्ल नामक परमात्मा सांगता कसन म्हळ्यार आमी केन्ना एक पूज करतात कसं की एक जाऊ का म्हण एक चांग सीट मेळका म्हण की कसं की एक आमी एक देवाल पूज करतात जाल्यार आमकां फुडलें ताजें फल मेळना आमी लेखतात कसन म्हळ्यार देवान आमकां दिली म्हण तशी न्हय के ब्रह्म परमात्मा सांगता नवे जातु मृषेदं स्यात् प्रजादक्षमदर्हणं भवद्विदेशदितराम संग्रहीत आत्मनां मयी म्हण म्हळ्यार आमी पुण्य केलेले कर्म पुण्याचें फल खंय वचना जाल्यार चांग कोणाले चड आसा तांकां तें फल वग्गी मेळटके पाप केलेल्यांक आज न्हय जाल्यार अनेक वेळाक म्हळ्यार आज मेळना तरी अनेक वर्स नंतर की 2 वर्स नंतर की जी ताजें फल मेळाल मेळ्ळो मेळटा तशें करून केन्नाय आमी पुण्य देवाल स्तुती हें सकड करता आसूं का जाल्यार कर्दम म्हणलो पाप कसं नाही करनी तशें करून तुका शीघ्र फल हांव दिता तूं कांय भिवू नका फाल्यांकाची तुगेले की वैवस्वत म्हणू तागेले चल्लेक आपोवन घेवन येता तू तिगेले वटो विवाह जावन नंतर तुगेले दाम्पत्यान तूं हांवाची पुनः जन्म येवन घेवन तुगेले बायलेक सांख्य शास्त्र म्हणून सांगतात ताजे उपदेशांनी हांव करता म्हणून परमात्मा सांगून घेवन थंय दुखून वता जायत म्हूण घेवन तो कर्दम महर्षी बिंदुसर म्हळ्यार त्या सरोवराचे थंय येवन घेवन तागेले नित्याचे अनुष्ठान की ह्या सकड आरंभ करता ह्यांचे संदर्भाचेर देवाल काम जाऊ का म्हण तर जाल्यार नारद वरेन देवाल कार्याक थंय वचून घेवन सेव करता के तशी तो नारद वचून घेवन वैवस्वत म्हणून आनी शतरूपा देवीक 5 जन चरडुव मलगडो प्रियव्रत उत्तानपाद आकूती प्रसूती देवहूती म्हूण असल 5 चरडुव तांतू त्या देवहूती लगी वचून घेवन ब्रह्माले नारद वचून घेवन कर्दम महर्षील बदल जावन घेवन मस्त पुरा विषय सांगता तो कर्दम महर्षी मस्त देवाल ध्यान करतालो मस्त तपस केला ब्रह्मज्ञान संपादन केला ताणें म्हूण पुरा तिगेल्याक सांगता तिक मनान दिसता व्हरडीक जाल्यार असल जनाक व्हरडीक जाव का म्हूण ब्रह्मज्ञान के धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरितव्यात् वयेयं म्हूण सांगून आमी विवाह करचे धर्म अर्थ काम हें संपादन करून घेवन मोक्षांत वरेन तुवें म्हाका वट्टो आसूं का म्हणून व्हरडीक के म्हणटना तसले खंय मेळटा आमी तसल गडगडे चरडुमा दिवका के आमी तो कर्दम महर्षी देवाला निमगिता तू देव निमगीत घेता का तू कसल बायल जाव का म्हूण तेन्ना तो सांगता तुका हांव कशी म्हूण कोतस देवा तुका तशी मागेले हें कार्यान तूं म्हाका सहकार कर तसल तें बायल दी म्हूण सांगता तो म्हाका छंदशील दिवका तशी ह्या पुरा कसने मागना के हांव कसन करका म्हणलेकला तांतो पत्नीन सहकार करका के अर्ध पत्नी म्हळ्यार अर्धांगी म्हणून सांगता कसं बायलेक कसले म्हळ्यार बामणान एक देवस्थाना वचका म्हणलेकला एक देवाल पूज करका म्हणलेकला तेदाना बायल्यान तुमगेले आशिल्यांची देवा पुजा म्हूण सांगला रे तांतो फल ना ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ ನೀರು ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ म्हण सांगनाचे तशें जाता बामणाक देवस्थाना वचका म्हण दिसता बायलेक भोंवच्या वचका म्हण दिसता तशें आसल्यार तें संसार चलना
केन्नाय तशी बामणा न्हय तशी बायला तर नित्य स्तोत्र सांगता देवास्थाना वचायते थंय सेव कोरया म्हणल्यार बामणान जायना म्हळ्यार तेवय जायना परस्पर सहकार आसूं का तसलेंकाची परमात्मान केन्नाय ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ಕ म्हण घेवन आमी देवाला नित्य मागू काके आमगेल प्रकाराची आमकां तुगेल कार्य करच्याक अनुकूल जावं तसल ते एक सहभागित्व आमकां मेळटा तशें कर देवा म्हूण मागू का म्हणून खरदम थंय दाखोवन दिता तशी त्या देवहूती वरें लेखता असले ब्रह्मज्ञान आमकां मुख्य आतां ब्रह्मज्ञान जावका जाल्यार ब्राह्मणाक वर्डीक जावका म्हूण आसा जाल्यार आतां कालाचेर जे जायना आतां ब्रह्मज्ञान कोणाकय नाका धर्म अर्थ काम अर्थ म्हळ्यार दुड्ड आसता काम म्हळ्यार तांगेल मनान कसली आश आसता त्या भोंवच्या जाल्यार जालें म्हूण तसले एक आतांचे विवाह जाल्यार विवाह म्हळ्यार कशें जावका म्हणून हांतो आमकां दाखोवन दितास त्या देवहूतीक मना दिसता होच मागेल बामण जावका म्हूण ती बाबसू सांगता अशेशी हांव हाका विवाह कोर घेवका म्हूण लेखला म्हणून ताका बाबसूक एक खुशी जाता आमी लेखच्या बरो आतां सादारण एक विवाह जाताना एक धर्म असले म्हळ्यार सात्वीक लोकांक विवाह जावचे केन्नाय दुर्बळ जनांनी म्हूण जाल्यार स्वयंभव मनो तशें न्हय एके चेल्ली चंदना आशा पुरो चेल्लेलान तसकी लोप आशा पुरो म्हणून लेखताच तशी न्हय के शतरूपा ही देवहूती म्हळ्याली साक्षात लक्ष्मील म्हणकी के लक्ष्मील तितलें न्हय जाल्यार लक्ष्मी म्हूण सांगवेत तितलं सौंदर्य तितलं ऐश्वर्य तिगेलें आशिल्लें के तिणें कोणाक तिगेले घरकडेन माळेरी तिगेले कसकी एक काम करचे वेळार गंधर्वान पळोवन घेवन तिगेलें सौंदर्य पळोवन तो तागेले विमानां दुखून पडला के तितलें एक सौंदर्य त्या देवहूतीलें आशिल्लें बापसू लागी कितले आतां आमी लौकीक जावन सांगचे जाल्यार वर्डीक जावका म्हण तर जाल्यार क्यूरप म्हणचवे तशी वर्डीक जावका म्हण तर जाल्यार होडोड राय पुरा आशिल्लींची जाल्यार तीन त्यान सक्कड सोण घेवन म्हाका ब्रह्मज्ञान जावका म्हळ्यार खातीर जावन घेवन त्या कर्दमाक विवाह जावका म्हणून ती लेखता ते परमात्माक ताका स्वयंभव मनूक संतोष जावन घेवन तो कर्दम महर्षीला आश्रमा येता त्या आश्रमान तूं स्वयंभव मनूक पळयल कुडले कर्दमाक बारी संतोष जाता तो आयकोन घेवन सत्कार करता स्वयंभव मनु म्हळ्यार मस्त एक चांग राज्य आडळीत केला मनुष्य त्या पुरा कर्दमान स्तोत्र करूस तूं अशें पुरा केला नवे बारी चांग केला तुका हांव सत्कार करता म्हूण घेवन सत्कार करून घेवन तो स्वयंभव मनु कर्दमाला सांगता अशी मागेल बायले मागेल धुवेक तुका विवाह जावका म्हणून इच्छा आसा तशें करून तूं जायत म्हूण सांगल्यार हांगाची तुका हांव मागेल बायले लोटू प्रभून घेवन तुका हिका कन्यादान करून दिता म्हणून सांगता तेन्ना तो कर्दम जाल्यार सांगता आतां सामान्य मनुष्य जाल्यार लेखता चली चंद आसा मामाला लायक दुड्ड आसा कुडल्या वर्डीक जावया म्हण लेखवेत जाल्यार कर्दम सांगता म्हागेलें एक कंडिशन आसा त्या कंडिशनाक वपूच जाल्यार मात्र हांव विवाह जाता म्हूण तेन्ना स्वयंभव म्हणून निमगिता कसन तुगेलें कंडिशन म्हूण कर्दम महर्षी सांगता हांव म्हाका हे सृश्टीन तूं उमेद ना जाल्यार देवान म्हाका अन्नान सांगिल्लो आज्ञा आसा तूं सृश्टी कोरका म्हूण ताजे खातीर जावन घेवन देवान वरें सांगला तूं तुगेले दांपत्यान तूं हांव तुगेलें संतान जावन येवन घेवन ब्रह्मज्ञान हें सकट दिता म्हूण तशें करून हांव त्या संतती जावताय मात्र विवाह बंधनांत आसता संतती जाल कुडले हांव घर सोडून वैराग्याक वत्ता म्हूण घेवन तो सांगता शतरूपा ही देवहूती काही संतोष जाता तिकाय जावका जाल्यार तांची दांपत्यान तूं हे लौकीक जिवनान तूं कसं ना म्हूण तिकाय कोतस ब्रह्मज्ञाना खातीर ती विवाह जाली जायते म्हूण सांगून घेवन तांगेले परस्पर विवाह थंय विजृंभणेचेरी परमात्मा सन्निधानाचेर चलता तशी ते विवाह पुरा जावन घेवन तो वैवस्वत म्हणून मुखारसून वचून घेवन मनुस्मृती म्हूण आतां आमी कसन सांगताची त्या मनुस्मृतीत रचन करून घेवन तो देवाले एक अनुग्रहाक पात्र जातके हांगा कर्दम आनी देवहूतीले वैवाहिक जीवन आरंभ जाता वैवाहिक जीवन म्हळ्यार आमगेले म्हणकी न्हय वर्डीक जावन घेवन घरा येवन घेवन भायर वचून पळयत गे देवहूती कर्दमना तो बैसून घेवन तपस करूं आरंभ केलो तिणें आलोचन करनिके लौकीक म्हाका बामणा लोट भोंवच्या वचूका तें जावका आशिल्लें हें जावका आशिल्लें कसने तिणें आलोचन करनिके तिणें बामणाले यावत्तू सेव कसन आसा संगनशी पुरा सेव केल्ले अशी कसने एक आश नाशी बामणाल सेव करता ती कोण 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 अशी जी 100 वर्स जात गे 100 वर्स जातरी कर्दमाक एक वेळा दोळ सोडया म्हणून दिसून घेवन तो दोळ सोडून पळयता देवहूती कितले चंद आशिल्ली आतां मानतार प्राय जावन आसता ताका भारी बेजार जातगे अयो कितलो व्हड एक रायाल दुही कशी आशिल्ली रायाल घर कडेन आतां हांगा कशी आसा म्हणून ताकाची बेजार जावन घेवन तो तुगे लागी तिगे बायलेक एक प्रीती कोरया म्हणून ताका दिसून घेवन तो सांगता बायले लागी तूं कसने जावका वे कसने जावका जाल्यार सांग म्हणून तेदान ती देवहूती सांगता वय म्हाका जावका आशिल्लें
जाल्यार आत्ता ताका काल न्ही, आतां प्राय जावन गेले, पुढे सन्न प्रायर मग पुरा चरडो जावका हें जावका म्हण पुरा आश आशिल्लें, आतां कसन करचें म्हण. तेन्ना तो कर्दमाल तपस तितलोच तो सांगता आतांय करूं जाता म्हण सांगून घेवन थंयच एक 9 माळ्याचें एक व्हड भवन निर्माण करता गे. त्या भवनाच्या वर्णनाची मस्त श्लोकांत आसा भागवतांत. म्हळ्यार त्या भवनांत कसलें नाम म्हणना. आतां आमी फ्लायट व्हडो दुबय शेख आनी म्हण सांगना तांगेले फ्लायट कशें आसता तशें कितें भवन म्हळ्यार उदका भितरय वता, वारेंतूय वता, नेलारय वता, खंय जाल्यार तें व्हरू जाता गे. तसलें एक भवन त्या कर्दमान तागेले तपशक्तीन तूं निर्माण केलें गे. जाल्यार त्या भवनांत तूं प्रवेश करता म्हणटर जाल्यार ते आतां आमी एक खंयचें एक सूख भोगता म्हणटर सन्न प्रायाच्यांक आपोवन व्हेल्यार ताका खुशी जाता. तुमी थंय मंतरांक व्हरून सोडल्यार ते तांकां तितलो संतोश दिसना. तशी तो देवहूतीक म्हणटा पळय ते एक सरोवर आसा, त्या सरोवरा वचून घेवन तूं नांवन यो म्हणून थंय वचून घेवन बुडच्या सांगता. थंय वचून घेवन ती देवहूती बुडता. भायर येताना तिका थंय भायर सहस्र तिगेले सेविकांक म्हळ्यार तिका ब्युटिशियन म्हण सांगनाचे तशी तिका पुरा छंद करच्याक ती कूड कशी रायाल धू जावन आशिल्ली त्यांच्या प्रकाराचेर तिगेले शरीर निर्माण जातके. येद्रा पळयताना कर्दम वरेन तशी जाला के. तशी जावन घेवन तांणी त्या भवना भितर प्रवेश करून घेवन नव रूप धारण करता के. नव रूप धारण करून घेवन सक्कड लोक देवालय इंद्रलोक सक्कड लोकाचे प्रयाण करून घेवन तांणी वापास थंय वरेन 100 वर्स गटले तांगेले प्रयाण तांगेले एक विनोद हे सक्कड चलता. ते चोल 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 घेवन लास्टाक ती सांगता हें पुरो आमी पुनः संततीचे एक मुखार सुव्या म्हण सांगून घेवन 9 रुपारी 9 ताका संतती जातके चल्यो 9 जन चलयल नांव आसा. त्या 9 जन चलयांक मुखार सुनो 9 जनाक विवाहानी कोर दिताची. तांणी जाल्यार होडोड महर्षी तशी 9 चल्य जाले कुडले कर्दम सांगते पळय हांव तुका वार्डीक जाता आनी सांगिल्लें 9 हांव चरणो जाले कुडले वैराग्या वता म्हणून तशें करून आतां ताजे टायम आयला हांव वता म्हणून. तेदना ती सांगता यो हें पुरो जायना हांव तुमकां वार्डीक जाल्याची ब्रह्मज्ञान मेळका म्हणून म्हणटाना हांव इतलो पुरो लौकीक सूख तुमगेल्या घेतलें हें पुरो नश्वर म्हाका हें पुरो नाका म्हाका ब्रह्मज्ञान जावका. त्या ब्रह्मज्ञानाक तुमी देवोची जन्मा येता म्हणून सांगला. म्हणटाना हांणी 9 दिन चले चरडू वरेन आसाची हांकांय विवाह पुरो तुमी कोरका नवे म्हूण सांगता. ताकाय होय म्हूण दिसून घेवन पुनः तांगेले गर्भांतू कपिल नामक परमात्मो जन्मा येता के. त्या गर्भांतू कपिल महर्षी कपिल देवान आशिल संदर्भाचेर कृष्णान जन्मा येताना गर्भस्तुती म्हणस त्या गर्भाचे स्तुती पुरा देवान येवन करच्यास. तशीची प्रथम जावन भागवतांतू कपिलावतार जाताना सक्कड ब्रह्मादी देव थंय राबोवन घेवन त्या देवाला स्तुती करताच के. त्या स्तुती करतरी परमात्मा थंय जन्मा येता कपिल म्हूण सांगताच. कपिल म्हळ्यार आमी इंग्लिशान देवा सांगताच गॉड म्हूण. गॉड म्हळ्यार GOD जी म्हळ्यार जनरेटर के, ओ म्हळ्यार ऑपरेटर के, तशीच डी म्हळ्यार डेस्ट्रॉयर म्हूण. तशीच कपिल म्हळ्यार तशी के करोती क म्हळ्यार करोती पी म्हळ्यार पाती लू म्हळ्यार ल म्हळ्यार लुनाती म्हळ्यार सृष्टी स्थिती लय हें करतलो परमात्मो कपिल नामक त्या गर्भांतू जन्मा येता. थोडे दिवस जातरी कर्दम महर्षी बायले आपोवन घेवन सांगता पळय मागेलें हें काम जालें हांव आनी मुखारसून वता म्हूण सांगून घेवन पुतालेगी वचून घेवन सांगता. परमात्मोची पूत म्हणून ताका गोदस थंय वचून सांगता पळय देवा म्हाका तुवेंची शुक्ल नामक रुपार येवन सांगिल्लें आसा हें पुरा नश्वर म्हणून तुवें देवाला एक स्मरण करून घेवन वानप्रस्थाश्रम घेवका म्हणून त्यांच प्रकाराचेर हांव हें सक्कड संवसार सोडून घेवन वैराग्या वता म्हूण सांगून घेवन त्या देवाला अनुग्रह म्हळ्यार पुताकाची आनू प्रदक्षिण येवन नमस्कार करून वता. सामान्य जनाक एक डावट येवच्या साध्य आसा देव येद्राक आस न्हय आनी खंय वचून पळो छाण म्हूण म्हळ्यार ताका फुडें कोणा देव दिसला आतां येद्राक पूत आसा जाल्यार हो देवा सोदून खंय वता आसा म्हूण. त्या वेळेस सांगिल्लें उत्तर हाका देवाक केन्नाय अंतरंगा भितर पळोवका देवाक भायर न्ही भितर पळोवका म्हळ्यार खातीर जावन घेवन त्या भितरी देवाल त्या रूप दिसूका म्हळ्यार खातीर जावन घेवन तो कर्दम महर्षी रान्ना वचून घेवन देवाल तपस करून घेवन ताका मोक्ष मेळटा म्हूण. तशी हांगा दुवेक हांगा त्या कर्दमाल बायल देवहूती अशी जीवन करता करताची एक दिवस तिका कळटा हो हें पुरा नश्वर हांव जन्माक आयलीची हें ब्रह्मज्ञान घेवचे खातीर जावन घेवन हें पूत ब्रह्मज्ञान दितलो म्हूण लेखून घेवन त्या पुताले वचून घेवन ती सांगता म्हळ्यार हांव इतले दिवस पुरा व्यर्थ जावन दिवन केलें इंद्रियाचे एक सुखा खातीर जावन घेवन मस्त प्रयत्न केले म्हणून ती सांगता. कशें म्हळ्यार मनुशाल जिवन तशीच एक दोळ्यान तुका कसकी पळयलें
एक दिवस पळेल म्हळ्यार कुडल्या फाल्यां वापास पळोवया म्हण दिसता. पळयता पळयता वताच तशी हिची कसकी एक खाल्ले खाल्ले कुडल्या फाल्यां वापास खावया म्हण दिसता. तशी कसकी एक म्युजीक आयकल म्हळ्यार कुडल्या गडे गडे आयकुका म्हण दिसता. तशी इंद्रियाक आमी सूख करच्याक प्रयत्न करूं नजके त्या प्राणी वरेन करताच इंद्रिया सूख तांतू कसलें साधन जायना जाल्यार मनुष्यान इंद्रिय सूख सोण घेवन तगलेची जीवनाचे सार्थक्य कोर घेवका ताजे खातीर जावन घेवन कसन कोरका म्हण घेवन ती पुत्तालय वचून निमगिता. निर्विण्णातितरां भूमन असदिंद्रिय तर्पणात येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांततम प्रभोः म्हळ्यार देवाक प्रीती जावका जाल्यार आमी ह्या इंद्रिया दुखून कशी एक सोडून घेवच्या साध्य आस म्हणून पुत्तालय निमगेल तवळी तो पूतू कपिल परमात्म सांगता. चेतक कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तं बंधाय तेष्वसक्तं हि मुक्तये म्हणून म्हळ्यार एक घराक आमी बीग घालका म्हण तर जाल्यार बिगात एकूच एक सायड गुंडायल्यार लॉक जाता एक सायड गुंडायल्यार लॉक ओपन जाता. तशींची ह्या इंद्रिय जाल्यार तशीच घे एक सायड गुंडायल्यार लॉक जाता आनी एक सायड गुंडायल्यार ओपन जाता. आमी टीव्ही की कसं की एक ताजे सायड गुंडाचे इंद्रिय काण घेवन देवा विशयांत गुंडोवचे तेन्ना आपापीची ह्या इंद्रिया दुखून घेवन आमकां मुक्ती मेळ घेवन परमात्माल दर्शन जाता. तशी तूं कोरका त्या परमात्माल स्मरण कोरका म्हणून तो कपिल महर्षी कपिल परमात्मा सांगता. हांव सो सांगता आयकुच्या पुरा लायक आसा जाल्यार कोरच्या मस्त कश्ट आसा ह्या कोरची कशी म्हणून ती नेमगिता. तेदना परमात्मा सांगता हे संसार म्हळ्यार एक सागर त्या सागरा भितरी आमगेलें मन बुड्डून गेला. त्या बुड्डील मनाक आमी वयर हाडकाके वय कशी ते म्हूण सांगिल्ले तवळी परमात्मा सांगता. एक खंयची एक फल उदकांत घाल्यार त्या बुड्डना वयरीच पावता. तशींची मन वरेन उदकांत पोवच्या साध्य आसगे कशें म्हळ्यार ते फल आमी ताका एक माती लावन दवरचे एक 2 दिवस माती लावन सुकोवचे त्या मातयेचे एक पदर निर्माण जाता. त्या फल व्हरून आमी उदकां घाल म्हणून तर जाल्यार ते बुडता. कसले म्हळ्यार तांतू ते चिक्कोल आसा त्या चिक्कोल मुळा उदकांत वचून घेवन त्या चिक्कोल पुरा सोडतरी ते फल वपास वयर येता. तशींच हे मन जाल्यार तशीच घे मनान तूं काल सांगला म्हण की मस्त चिक्कोल आसा त्या चिक्कोल आमी काडका त्या चिकलाक नांव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर म्हणून असल ह्या चिक्कोल काळ म्हण तर जाल्यार हे मन संसार सागरा दुखून वयर येता के पळय ते काडचे कशें चिक्कोल म्हणून ती निमगिता. ताका परमात्मा सांगता स्यान महत् सेवया नित्यम म्हूण म्हळ्यार त्या मेळका म्हण तर जाल्यार महत् जनाले म्हळ्यार सज्जनाल संग कोरका त्या सज्जनाल संग केल म्हण तर जाल्यार त्या सकड निवारण जाता म्हणून. कशी ते म्हळ्यार आमी एक लौकीक जावन सांगचे म्हण तर जाल्यार एक हळ्ळी गांवांत आस म्हणलें कुव्या कसं एक सौकर्य नात 4 जन एकोल्याक चंद कोर नासताचे ताका एक वळाक कसकी एक कामा निमित्तान पेंटा वचका म्हण दिसता. पेंटा वचून घेवन येवन पळयता पळयले तवळ पुरा जन कारार भोंवता आसाचे हाक एक काम येता मनांत हांव अशी कारार भोंवका म्हूण. काम आयल कुडले तो घरकड येवन घेवन त्या काम संपादन करचे खातीर जावन घेवन हांगा बायले लागी चेडवा लागी पुरा कोपच्या सूर करता क्रोध म्हूण सांगता. तशी काम क्रोध आयल कुडले ते एक द्रव्य मेळता मेळ्ळ कुडले हाका ताजे वयरी लोभ येता हें आनीक जावका म्हूण म्हळ्यार एक सनाकार 800 मेळ म्हणलें किंवा ताका मना दिसता हें पावना आनी एक BMW की ओड कार घेवका म्हूण तशी लोभ म्हूण सांगता. तशी ते लोभ येता लोभ आयल कुडले मोह येता ताजे हें मागेलेची म्हूण ताजे लागीं कोणें गेले कुडले कसं स्क्रॅच करता की एक गोरवान की आयल्यार हांडून नक्की करता की असल पुरा मनांत येता. काराक तो चेडोवशे पळोवचे सूर करता बायल चेडो वाचून त्या काराची पोसूचे येता खंय गेल्यार पार्किंग कोण वता जाल्यार मन थंय आसता कार थंय राबेला कसं जालकी म्हणून ते मोह के तशीच ते मोह चड जावन घेवन मागीर 4 जाणां दाखोवचे सूर करता पळय मागेलें हें कार आसा म्हणून ताका मध म्हणचे मागीर हें पुरा जाता तरी आनेकलो तशीच घेता ते घेतलो कुडले हाका मत्सर सूर जाता तागेले गायल नवे म्हणून म्हळ्यार जाळ म्हणून हाका पुरा कारण कसं न्हय ताण गांव सोडून पेंटा येयले तेंची ताण पेंटा येन अशें गांवांत तूं आशिल्लें जाल्यार हें कसं न्हय तोंदरी नाशिल्लें ताजे खातीर जावन घेवन आमी संग करतना आमकां चॉयस आसा आमी कसल जनाल संग करका तेंचे कडेन आमी संग करका के चांग जनाल संग केलो म्हण तर जाल्यार चांग जाता वायट जनाल संग केलो म्हळ्यार वायट जाता ताका खंयचे सहवास दोश म्हूण. तशी आमी सज्जनाल संग करका सज्जनाल संग केलो म्हण तर जाल्यार चांग जाता म्हणून पूत आवसो सांगता. पळय सज्जन म्हळ्यार कोण म्हणून ती निमगिता कशें कळटा आमकां सज्जन म्हूण घेवन आमकां पुरा कळतर नवे मस्त दिवस जाता कळचे हो वायट की चांग म्हणून
तदना सज्जना लक्षण परमात्म सांगता तितिक्षवः कारुणिकाः सूरद सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ताः साधवः साधुभूषणः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कते मदर्थे त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवः म्हणरी तितिक्षवः म्हणरी एक कोपनीयनशी एक सहनय म्हणून सांगतात त्या आसू काके तशीची कारुणिकाः कसने वाईट जाला रे कसने कोणा एक वाईट केलं म्हणतर जाल्यार तांगेल वयर करुण आसू काके तशीची सूरदः मन चांग आसू काके सर्वदेहिना म्हणरी चांग मन म्हणरी आता मी एक गरकड एक विंदुरस म्हणलं क्या कसकी एक खाण घेऊन वता असं बा ताजे एक जीवन चोलो म्हणू सोडका के एक 2 दिवस जाल्यार सोडका म्हळ्यार ताजे एक व्याप्ती एक 2-3 दिवस पळोवका 3 दिवस आयल्यार मागीर मारया जाय जाल्यार तशी झेडार चपली की एक करुण आसू का प्राणी वयर जाल्यारीची एक कारुण्य म्हळ्यार मनुष्याक आसू का के मस्त चढ जाल्यार सहज जावन कोरका तिची जाल्यारीची एक आयल म्हणकुळ्या सोदून वचून मारचनच तशी करुण्य म्हळ्यार मनुष्याला वयर मात्र न्ही प्राणी वैरी सक्कड हज वैरीची आसू का के तशीची अजात शत्रवः कोणाकय मागेल शत्रू म्हण लेखून नजके तशी शांताः कितले कष्टे व आकाश पडल्यार मातून करण्याच म्हणटा पळय कसं हे संदर्भ आयल्यारेची शांत जावन घेवन आसू काके हे साधवः साधुभूषण असल जनांक साधू म्हण सांगचे म्हण जाल्यार आता साधू म्हळ्यार मस्त चढून जाला थंड मध्यडशे बशिल्याक आमी साधू म्हण सांगचे त्याने साधू लक्षण हे तशी मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां म्हळ्यार सक्कड सोण घेवन मागेल वैरीची 100% म्हण कसं सांगता ती तसल एक भक्ती मागेल चरणाचेरी दवरून घेवन हामाची होड म्हण कोण लेखता तन अशी मत्कृते त्यक्तकर्माणः सक्कड काम कसं नाही असो पुरा सोण घेवन मागेले चिंतन करता जनकाल काण येता जनकाल आस्थानाक उज्ज लागतके कोणकी येवन सांगता तुगेला आस्थाना उज्ज लागला म्हणून असं वाटना ह्या कुडा येणी नव्हे म्हणत घेतो म्हळ्यार हंग येव मागीर पळव्या म्हणून देवस राखता म्हणून तशी कसने काम आयल्यारीची सोण घेवन देवाल चिंतना कोण करता तन्नी साधू असल साधू जनाल संग तू कोर का म्हण घेवन तो कपिल परमात्मो हांव सुख सांगता हांव सुख आनीके उमेद चढता म्हळ्यार परीक्षिताल म्हणके आनीके निमगू का म्हण घेवन ती पुत्ताले निमगिता पै हे भक्ती कोर का म्हण तू सांगले नव्हे हे भक्तीन तू कितले कशी हे भक्ती कसन भक्ती म्हण तेदना परमात्मा सांगता अनिमित्ता भगवती भक्ती सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु योकोशम निगीर्ण मनलो यथा म्हण आम्ही वरेन भक्ती करताच देवस्थाना येताची पांय पडताच आम्ही कसं एक पूज करताना संकल्प असता एक अर्ध घंटो 1 घंटो संकल्प केल्ले कुडले पुरा जना खुशी जाता आप कितलोड संकल्प केल बट मामाना म्हण जाल्यार पूजेचे विधान तशें के आम्ही संकल्पांत मुख्य कसन म्हळ्यार श्री विष्णू प्रेरणया श्री विष्णू प्रीत्यर्थम म्हणूच आम्ही कसन संकल्प केले लास्ट सांगचे त्यांची पुरा सांगताचे चरडो जाऊ का त्या जाऊ का अग्र चार वचुका त्या वचुका या वचुका पुरा निमित्त त्या अनिमित्त म्हळ्यार कसन म्हळ्यार विष्णू प्रेरणया विष्णू प्रीत्यर्थम देवा तुगेल प्रेरणेने तुगेल प्रीती जाऊ का म्हळ्यार खातीर कावन कोर काके म्हाका एक कसं की काम म्हणल्यार तुला भार करता म्हाका त्या जाल्यार हें करता म्हणून तसले निमित्त आसूनच अनिमित्ता भक्ती ही अनिमित्त जावन घेवन मागेल भक्ती कोर का त्यांची भक्ती श्रेष्ठ म्हण घेवन तो परमात्मा सांगता ते कशी म्हळ्यार एक देवाल कार्य आमगेल इंद्रिय पुरा आसाच इंद्रिय बैसून घेवन तांगेल कार्य करताच ताजे निमित्तान तांकां कसं उपयोग ना आता दोळ्या भितर सूर्य आसके चक्षुरात्मने सूर्याय नमः म्हण सांगतात म्हळ्यार तो सूर्यान आमकां दाखयल्यार मात्र दिसता आमगे एद्राका केलो जन आसताची तुगेल्या एद्रा चमकल मारया तुका कळ्ळी मे म्हणटाची त्या इंद्रियान आमकां दाखयनी तशें तुकून आमकां तें कळना जाल्यार त्या इंद्रियाक दाखयल निमित्त कसं उपयोग आसवा कसं नाही उपयोग ना देवाल आज्ञा आसा तांकां तुमी ह्या मनशाला भितर बैसून घेवन ह्या पुरा काम कोर का म्हण ताजे खातीर जावन घेवन तांणी अनिमित्त जावन घेवन तांगेल काम आमगे देहा बैसून करताच आमी न्हिदल्यार वायुदेव भितर बैसून घेवन त्या उसिराटो ह्या पुरा तागेल हमसमंत्र जेपो अनिमित्त जावन घेवन करता कसं नाही तांचो उपयोग ना आमगेल जिवान बैसून करचे जाल्यार तो करता कसं म्हळ्यार परमात्माला आज्ञा तशीच आमी जाल्यार देवाला सेवा देवाला स्तुती कशी कोर का म्हळ्यार अनिमित्त जावन कोर का म्हण घेवन परमात्मा सांगता तेकेल म्हण तर जाल्यार कसन जाता म्हळ्यार आमी पोट्टा कल्ल आहार जीर्ण आम्ही करचे नाही आपण जीर्ण जाऊन भायर वता तशींची ह्या देह मिळाले अशी तू भक्ती केलं म्हणून तर जाल्यार जीर्ण जावन घेवन मागे लागी येवन पावता म्हण घेवन परमात्मा सांगता तेदना ती आवसू निमगिता पळय तुगेला आनू 10,000 वर्ष तुगेलं जे पणी केलं के तू ताका दिसलं के ताका सन त्या योग म्हळ्यार म्हणून त्या योग साधन म्हळ्यार कसं नाही म्हणून आवसू निमगिता तेदना परमात्मा सांगता योगांतू 2 नमने म्हणून सबीज योग
आणि निर्बीज योग म्हणून सबीज म्हळ्यारी परमात्मा असं म्हणले कोण घेऊन परमात्मा प्रीती जाऊच खातीर जावन घेऊन एक योग करचे. योग म्हळ्यार आतां आमी भायर रामदेवालांनी योग आसना ते योग नाही बैसून घेऊन एक सिद्धी म्हणून सांगताची बशील कडेन आकाशा बच्चे असल पुरा केलो जन करताची त्या योग तांत कसं नाही प्रयोजन ना सिद्धी केला होय जाल्यार तांतू देवाल स्मरण ना देव ना तांतू तशें करून ते निर्बीज योग के सबीज म्हळ्यार परमात्मा असं म्हणले कोण घेऊन बैसून घेऊन ध्यान केलं म्हणून तर जाल्यार ताक फल चड असं म्हण घेऊन तो परमात्मा सांगता. आणि स्वधर्माचरणं शक्याः विधर्माच निवर्तनम दैवलब्धेन संतोषः आत्मवित् चरणार्चनम म्हळ्यार स्वधर्मे निधनम श्रेयः म्हणून परमात्मान गीतेन सांगला. आमी केन्नाय कशें म्हळ्यार आमगेलेच धर्म म्हळ्यार कसं आसा त्या पालन करता की दुसऱ्या धर्मान कसं नाही असो ते आमकां गती ना आमकां आमगेल्या मालगड्यान कसं सांगला त्या आमी करका. तशीच विधर्माच निवर्तनम दुसऱ्या धर्म आमी सोडका. तशीच दैवलब्धेन संतोषः देवान कसं की आमकां दिला तांतूच आमी संतोष पावका. एक घायक थणाचे बंगार तशें करून त्या देवान ताका थण दिला. त्या घाईन अनेक प्राणी दुसरे आहार खातास म्हणून त्या आहार वचून खावचा प्रयत्न केलो म्हणून तर जाल्यार त्या घायक वायट. तशीच त्या परमात्माक सृष्टी आमकां केला ताणें म्हणटाना आमकां कसन दिव का म्हणून ताका गोतस तशें करून ताणें त्या संदर्भाचेर त्या दिता जाल्यार आमी त्या माती म्हूण लेखताची ताणें दिनातील अनेक विशय आमकां शिवताची. तशी तूं करून देवान कसन दिला तांतूच तूं संतोष पावका म्हणून परमात्मा सांगता. तशीच ब्रह्मज्ञानीले पुरा तूं सेव करका हें एक योगाचे लक्षण म्हणून सांगून घेवन मुखार सुन अष्टांग योग म्हणून मस्त सांगता यम नियम प्राणायाम हे पुरा विषय जावन घेवन मस्त कपिल परमात्मा सांगता. आणि सांगून घेवन पुरा जतर यम धारण करका म्हणून म्हळ्यार देवाल रूप ध्यान करका म्हणून घेवन तो परमात्मा सांगता. भारी चंद एक स्तोत्र आमी आयकून शपरोची संचिंतयेत भगवतः शरणारविंदम वज्रांकुशध्वजसरो रुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्तविलसल नकचक्रवाळ ज्योत्स्नाविराहत महद हृदयांधकारम म्हणून म्हळ्यार आमकां पुरा जन आयकला विषय बैसून घेवन देवाल ध्यान कशी करका तागेल ध्यान कशें करका म्हणून तो आची परमात्मा सांगता. दोळ दांकून बैसू काके आनी लेखू काके संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम आमकां एका वेळा सगळे परमात्मा पळोवचा जायना. आमी घरा बैसून घेवन एक दोळ दांकून अम्मा म्हूण लेखल्यार एक अम्माल सगळे रूप येता तीण आमकां वडलाले आमगेले कसन काम केला हें सक्कड रूप कशी येता तशींच देवा म्हळ कुडले देवाल सक्कड लील पुरा आमकां कळकाके तेदान मात्र ताका ध्यान म्हणचे. त्या ध्यान सुलभार संपादन करूं जायना ताका एक एक स्टेप वचून घेवन ते करका म्हणून फस्ट आमी देवाल पायमुळा दुखून आरंभ करकाके संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम म्हणून प्रथम जावन घेवन आमी देवाल पावल देवाल पाया मुळाक पाद कशेस म्हणून पळोवकाके वज्रांकुश ध्वज सरो रुहलांचनाढ्यम म्हणून म्हळ्यार देवाल पायांतू वज्र अंकुश हे सक्कड चिन्ह त्या देवाल पाय मुळा आसके तसले शुभ्र जावन आशिल्ले कमला समजल त्या देवाल पायुके तसल देवाल पायो आमगेल हरदेर त्या परमात्मान दवरला म्हण लेखू काके. आमी एक उदकांत एक अर्द घंट पाय दवरून घेवन पाय भायर काण पळया पाय कितलो दवे दिसता त्यांचे पाय थोडे वतील म्हण तर जाल्यार तांबडे दिसता कसले म्हळ्यार ते रगत भायर येवचे. तशी त्या परमात्मान आमगेल हरदेर पाय दवरले म्हळ कुडले ते भायर ते रगत येतके उत्तुंग रक्त विलसल नका चक्रवाल म्हणून म्हळ्यार ते रगत कशी म्हळ्यार आमी आतां अशी लौकीक सांगचे जाल्यार अशी हांगे जिगजिगी लायट निघालनाची अशी सुत्त पुरा एक त्या लायटा म्हणकी ते दोळे त्या एक उजवाड येता म्हणून त्या पाया दुखून घेवन त्या उजवाड येवन घेवन महद हृदयांधकारम म्हणून सांगला म्हळ्यार आमगेले हृदय भितर आशिल्ले सक्कड अंधकारू त्या देवाल पायो दवरून घेवन त्या परमात्मा नाश करतस म्हणून प्रथम जावन घेवन आमी चिंतन करका के त्या पाय चिंतन करताना आमी ताजे मातशी मस्त आलोचन करका त्या पायाचे कारुण्य कितलस म्हणून त्यांचे पायांतू परमात्मान अहल्येक उद्धार केला त्यांचे पायांतू देवान भलीके संहार केला त्यांचे पायांतू दुर्योधनाक देवान पडयला. दुर्योधनान एक महाभारतान काण येता तो कृष्ण दुर्योधनाला आसताना वता गेल्या संदर्भाचेर हो दुर्योधन पुरा जन सांगून आसता पळय आतां कृष्ण येता पण उठून राबून जे म्हणून जाल्यार देवान आयले कुळ्या आपापी पुरा जन उठून राबताच कोणाके सांगता म्हणना जाल्यार दुर्योधन एकलोच बैसून आसके देव थंयची तागेले पायो भुंयक वतिता थंय दुखून दुर्योधन पडता त्यांचे पायांनी
अर्जुनाक देवान रक्षण केला. पाय वतिला संदर्भाचरी ते कर्णाले अस्त्र कसनस तगेल किरीटा लागून वतके. असल पुरा चिंतना आमक त्या पायाचे ध्यान करताना येऊ का के. तशींची त्या पाय आदुकून त्या भलीले संहार करताना देवान त्या ब्रह्मांडाक पाय उक्कळा संदर्भाचेरी त्या ब्रह्मांड तगेल कमंडल ओदुकून त्या पाय धुल्ला. त्यांची पायाच उद्धाक शिवान धारण केला. विष्णुपादोदक गंगा म्हणून सांगतात. तसल त्या उद्धाक शिवान धारण केला निमित्तान ताका शिव म्हळाले रुद्र म्हणाल नाव आयला. तसल त्या गंगाचे स्नान आमका करू जायना म्हणून तर दलारी ह्या देवाल पादस्मरण केलं म्हणून तर दलारी आमगेले यावत्तोची पाप नाश जाता म्हणून त्या पायाचे चिंतन कोरकाके. त्या पाया दुखून घेऊन त्याचे साधन केलं म्हण तर दलारी मुखारसून देवाले ऊरू म्हळारी जंगेला घेऊ काके. त्या जांग कशस म्हळारी नील हा नील म्हळ्यार परमात्मा नीलवर्ण के. नील म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आम्ही आकाश समुद्र पुरा पळयल्यार नीळ दिसता. ताका आदिना अंत्यना ताजे देखून त्या नीळ दिशे त्यांचे उद्दा थोडे हाता काण पळया दवे असता. तशी ताका अंत्य आदी ना तेल दुखून देऊन त्या नीळ म्हणून तशी परमात्मा दलरी तशीच घे. ताका आदी अंत्य कसं ना तश दुखून आमकां तो नीळ रुपार दिसतगे. तशी त्या नील रुपार आस तागेल वैरी पितांबर धारण आसगे. त्या पितांबराचे पट हे सकट दिसू का. तागेल पाया वैरी लक्ष्मी बसला म्हणले कुका. आणि त्या पाय घेऊन तो गरुडाल खांदेर बसला म्हणाले आमकां देवाले जांग चिंतन करताना दिसू कागे. तशी थोडे वैरल कुडले कुर्टाक भांगराचे नेवाळ म्हणून कसं सांगताची त्या धारण परमात्मान केला. तज वैरी परमात्माला पोट तांतू नाभी हृदम सरोवर हा म्हणून सांगला. म्हळ्यार त्या नाभी दुखूनची तो ब्रह्मान उत्पत्ती जालाले. त्या कमल नाभींत आयले म्हणताना कमल येवचे काही म्हळ्यार सरोवर आणतो. तशी केतनाय नाभी म्हणाल कशा सुका म्हळ्यार समुद्र सुगे भितर फोंड असू का के. समुद्रा म्हण की त्या नाभी असू का म्हणून सांगताची. तशी तसल त्या समुद्रा भितर ब्रह्माला आविर्भाव जाल्ला म्हणाले कल्पना मी कोरका के. त्या नाभी दुखून घेऊन वैरी देवाले हरदे पडो काके. त्या हरदेवरेन नीलबण्णार असके जाल्यारी त्या गळेक धारण केलेलं त्या वनमालेचे एक शायनिंग म्हणून ताजे कसन एक बण्ण आस. त्या बण्णाने त्या नीळ आशिल्लें अंग दवी दिसता असके. तसल त्या हांतू श्रीवत्स कौस्तुभ म्हणून परमात्मान धारण केला के. त्या श्रीवत्स म्हळ्यार साक्षात लक्ष्मीले एक वासस्थान. तशीच कौस्तुभ म्हळाले ब्रह्मान अशी स्थान. तसल एक चिंतना आमकां येऊ का. थंय दुखून वैरी येवन घेवन भुज पडो काके. भुज म्हळ्यार इंद्रादी सक्कड दिक्पाल कोण आसाजी तांगेले एक वासस्थान. त्या परमात्माला हाताक 2 कंकण असके. त्या 2 कंकण समुद्र मंथन परमात्मान 2 हातांनी परमात्माना केलं. ते अजित नामक रूप घेऊन परमात्मान समुद्र मंथन केलं. त्यावरेन भागवतान देता त्याला आमकां दिश कसन म्हळ्यार असुरान आनी सुरान केले म्हणून जाल्यार तांकां दोग जणांक जायनतील संदर्भाचेरी देवान त्या 2 हातान केले के. तेदान त्या मंदर पर्वताक देवाल कंकण लागून घेवन ताका ते मार्ग असके त्या वरेन आमकां दिसू का म्हणून कपिल परमात्मा सांगता. तशींची वैर आयल कुडले देवाल तोंड पळो काके. देवा केन्नाय आमी कशी म्हळ्यार मंदहास म्हणून सांगतात. देवा पळयताना आमी कपिल रुपाचे चिंतन करून देव केन्नाय आमकां पळोवन हस्तास म्हण लेखून चिंतन करूं काके. काली हांव सांगताना सांगले भीष्माक देवान मारच्या आयल रूप दिसलें म्हणून तशी दिसनाज आमकां हास्य रूप परमात्माला दिसू का. तशी ते हसताना आमी दाळिंब पळोवन आसनाचे. दाळिंबे भितर कशी ताजे एक जी मणी आसता तशीच देवाल धांत त्या मणी रुपारी त्या तोंडा भितर आमकां दिसकाके. तशीच देवाल गाल पळयताना त्या मकर कुंडलाचे एक उजवाडेंतू त्या म्हळ्यार ताजे उजवाडो त्या गल्लांत दिसतके. तशीच दोनी दोळ म्हळ्यार मीना म्हूण सांगता. म्हळ्यार दोनी झळकी दवरला म्हण की ते परमात्मा चिंतना तूं कोरका म्हूण घेवन औसुक कपिल नामक परमात्मा सांगता. देवाल ध्यान अशी कोरका अशी कोण घेवन मुक्ती पावच्याक साध्यस म्हूण घेवन परमात्मा आवसू सांगता. आणि ह्या पुरा साध्य ना ह्या पुरा जावका म्हण तर जाल्यार वैराग्य संपादन कोरका के. म्हळ्यार वैराग्य म्हळ्यार आमी सांगता वैराग्य म्हळ्यार ज्ञान भक्ती वैराग्य मेळचे खातीर जावन घेवन भागवत करचें म्हूण. वैराग्य म्हळ्यार कशें म्हळ्यार मनुश्याक स्मशान वैराग्य म्हण आसा. एक स्मशानाक गेले कुडले दिसता ह्या पुरा कसं ना इतलेची म्हूण जाल्यार हात दोन भायर येताना ते वैराग्य वता. तशीच आस्पत्रे वताच आस्पत्रेक गेले कुडले कळत अयो इतलो पुरा कश्ट भोगता आसाचे नवो म्हणून 10 मिनिटां मागीर ताका हाडलेले फ्रुट्स आमी खाता बसताच. तशी ह्या पुरा वैराग्य प्रयोजन ना. वैराग्य कशें म्हळ्यार आशिल्ले विशयांत लौकिक जिवना दुखून सोड घेवन देवाल चिंतन कोरका म्हण तर जाल्यार गरुड पुराण आयकल्यार कळटा वैराग्य कशें कोरका कसं कोरका म्हूण. भागवतांतूय सांगिल्लें आसता
म्हळ्यार नरक आदी यातना नरक मनुष्य कशी जन्मा येता त्या गर्भांतो कसन कसन पुरा करता म्हणून म्हळ्यार कसं की एक इंदिನ जन्मವು ಮುಂದಿನ जन्मದ कट्टिट्ಟ बुत्ती म्हणून सांगता म्हळ्यार केन्नाय आमी टूर वताना फूड पुरो आशिल्ले बुत्ती बांदून घेवन वच्चे त्या बुत्तीची मध्य मध्य आमी काण खावका आशिल्ले तशींची आमगेले जन्म म्हळ्यार तशीच मुखावेल जन्माक आतांचे बैसून घेवन बुत्ती बांदून घेवचे तसल कस की एक बुत्ती बांदून घेवन आयल जीवो त्या गर्भांत बैसून आसतगे त्या गर्भा भितर वरेनाची परमात्माले रक्षण त्या गर्भ म्हळ्यार कितलं कष्ट असं म्हणून वरेन भागवतांत येता तांतू आवसून थीक खालारी चरडाक थीक जातगे उष्ण ह्या सक्कड आवसू खावका म्हणून दिसलं कुडले मस्त कष्ट जाता चरडाक जाल्यारीची त्या कष्टा हंतोची परमात्मा थंय राबोवन घेवन रक्षण करता आसतगे आनी 7 महिने जाल कुडले त्या गर्भाक पूर्वजन्माची उडगास येतगे पूर्वजन्माची उडगास येवन घेवन तो देवाला प्रार्थना करता देवा हांव फुडल्या जन्मांत कसं न्ही चांग कर न्ही आत्माक धंय दवरून तूं जन्मा घालू का म्हणून देवाला प्रार्थना करतगे जाल्यार तितलो वेळाक टायम जावन आसता 9 महिने जाता त्या चेडूं भायर येता भायर आयल संदर्भाचेर ताका चांग घूर मेळ म्हण तर जाल्यार तो चांग सत्कारी करता मोक्षा वता त्यांची मेळ्ळी म्हण तर जाल्यार संतयो मेरे येतो नाना परी म्हण म्हळ्यार एक चरडाक आमी संतेक होर सोड म्हण तर जाल्यार हात धरला रे त्या चेडूं आमगेलो वटू येता हात सोडवे ताका कसन जावं का त्या पुरा त्या खेळचे सामान घेता घरा येवन 2 दिवसान वायट जावन वता मागीर उडोवका तशी मनुष्या जिवनय तशीच के बायले तृप्ती करका चेडूं तृप्ती करका तांकां सूख जावका तांणी आमगेले म्हणकी कश्ट बघूनच म्हण घेवन वची जीवन कोरून घेवन चेडूं बायले खातीर संपादन करता मरणा काल येता मरणा काल येईल म्हळ्यार कुडले हगूर आस्पत्रेक वता कंठे गुरगुरा येते म्हण सांगला म्हळ्यार भागवतांत येता कफ केलेलो पाप पुरा कपा रूपारी पूर्वजन्मार्जितम पापम व्याधी रूपेण बाध्यते म्हणून म्हळ्यार आमी जन्मजन्मांत केलेले कसले पाप आसला रे ह्या जन्मांत तो व्याधी रूपार येतगे तशी त्या पुरा त्या मरणा संदर्भाचेर बोट्ट जातगे व्याधी येवन घेवन गळ्यान तूं उलोवचें जायनाके आस्पत्रेंत सुत्त पुरा जन राबोवन तांगेले विशय उलयताच तसं न्ही जायना म्हळ्यार कुडले हगूर एक एकलेची आमी मुखार सिताची तुमी तुमगेलें काम करा वापस आमकां सांगता म्हण ना म्हण सांगून तांगेले सोयर पुरा दूर दूर आशिल्ले वताच फोवा लेखता म्हाका बायल राखता चेडूं राखता म्हण कोणेय राखनाच कोणाले उलोवका म्हळ्यार उलोवचें जायनाके तेन्ना हाका यमभट दिसताच के तो यमभटा पळोवन घेवन भिवन मलमूत्र विसर्जन पुरा करून घेवन त्या यमभटाल पाशा सिरकून घेवन पुनः नरका बत्ता त्या नरका वच्चे वाटेरी वरलाल्यांक शिक्षा दिवची पळोवनूच हाका भंय जातगे म्हळ्यार वच्चे वाटेर पुरा जना शिक्षा मेळटा आसता अयो ह्या शिक्षा हांव भोगका न्हय म्हण लेखून घेवन पुनः थंय वचून घेवन त्या नरकाचे एक शिक्षा तो अनुभव करता पुनः वपास त्या पुरा शिक्षा जाता पुनः जन्मा येता अशी पुरा चुक्का जाल्यार नारायणा स्मरण करका अंत्यारी नारायण स्मरण आयल म्हण तर जाल्यार त्या नरका दुखून चुकच्या साध्य आस म्हण ताजे खातीर जावन घेवन यमान सांगचे नारायण येती नामा आसती जिवा आसती वशवर्तिनी म्हण म्हळ्यार नारायण म्हळ्यार नाम आस आमगेल जीव आमगेले हतोटींत आस तशें आसतना ह्या भूलोकांत मनुष्य ते नारायणाला स्मरण करनाशी पतंती नरके गोरे हे नरका येवन पडतसच नवे म्हणून यम सांगतगे कृष्णा 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ म्हणू आमकां दासवरेण्य सांगताच एक वेळा नारदा दिसले की हांव देवाले एक नामाचे एक पवर कितलोस पळोवया म्हणून नरका वचून घेवन कृष्णा कृष्णा म्हळके त्या नांव आयकून घेवन वची थंय आशिल्ले मस्त जना मोक्ष मेळके म्हळ्यार त्या कृष्ण नाम विष्णू स्मरण एक तितलं होड फल आसा के तसले एक नारायण स्मरण केलें म्हण तर जाल्यार त्या नरकाचे 4 बागलांतू दुखून घेवन आमकां वाट मेळना म्हळ्यार नरकांतू दक्षिण द्वार म्हण आसा थंय पुरा पाप केलेले वच्चे वरलाल पुरा फ्लायओवर अशें म्हळ्यार ते नरक दिसता आमकां युधिष्ठरा वरेन नरक दिसला के कसले म्हळ्यार कृष्णान सांगलें ताका तुवें अश्वत्थामो हतः म्हण सांग म्हण जाल्यार ताणें थोडे अदीक प्रसंग केले अश्वत्थामो हतः कुंजरहा म्हण सेरसिले ताजे खातीर हांवें ताका दाखयल के पळय नरक हें अशस म्हण तशें देखून तें दर्शन जातगे तशीच दशरथा वरेन दर्शन जालां के कसलें म्हळ्यार ताणें एक उद्दा पिवच्या गडबिडीर आयल संदर्भाचेर गंजकी एक प्राणीले एक नाश तागे निमित्तान जावन आसगे तशी मस्त काणी येता तसल पुरा नरका दर्शन जाता नरकाचे एक कष्ट कसन आसा त्या भोगच्याक मेळना ताजे खातीर जावन घेवन नामस्मरणम यस्य म्हण सांगला म्हळ्यार परमात्मा नामस्मरण कलियुगांतू सदाकाल तूं कोरका म्हण घेवन कपिल महर्षी पुरा सांगता काल सांगिलस ब्राह्मण जन्म मेळताना असले नामस्मरण आमी अनुनित्य एक क्षण वरेन व्यर्थ करनशी तूं कोरका म्हण सांगून घेवन तो कपिल परमात्मो मस्त संख्याशास्त्र म्हण घेवन हें पुरा आवसूक सांगता इतलो वेळ तो आवसो
पुता पुता म्हणतशिले तिक्कळता हो पूत नाही परमात्मा म्हणून मागीर परमात्मा परमात्मा म्हणून सूर करता तशी मस्त होडस संख्याशास्त्र म्हळ्यार आमकां सांगच्या काही अर्थ करून घेवच्या काही मस्त कष्ट आसा सना सना विशय मस्त पुरा परमात्मा सांगता ते पुरा सांगून जे तरी देवहूतीक कशी ध्यान करका कशी देवाल धारण करका कशी अष्टांग योग करका ह्या पुरा कळून घेवन ती त्या पुरा कोरून घेवन एक स्थळाचेर बैसून घेवन तिगेल देहत्याग करता देहत्याग करताना वरेन अशी कोरका म्हणस म्हळ्यार नाभी दुखून घेवन त्या शरिराचे आत्मा भायर हाण घेवन ब्रह्मरंध्रा दुखून भायर काण घेवन शरीर सोडका म्हणून शास्त्र सांगता त्यांच्या प्रकाराचेर तीन त्या शरीर सोडलेके त्या शरीर थंयची उद्दा जावन घेवन होडलेके ताका कपिल सरोवर म्हणून सांगता कपिल न्हंय म्हणून सांगता तशी त्या स्थळाक आतां मात्रगया म्हूण नांव म्हळ्यार तसं एक मनुष्यान श्राद्ध करताना अवसूक एक प्रीती जाऊ का म्हणून तर जाल्यार मातृगयेंत वचून घेवन षोडश पिंड प्रदान म्हण आसा थंय पिंड प्रदान करकाके ते केलें म्हणून तर जाल्यार ताका एक अवसूल ऋण आदून मुक्त जावच्याक साध्य आस म्हणून परमात्मा सांगता तशी हें काणी कोण आयकता तांकां म्हागेले पदारविंद हांव दिता म्हूण घेवन कपिल महर्षी अवसूक सांगून घेवन त्या कपिलाचे अवतारो तो थंय मुक्ताय करता आनी मुखारचे फायचे दिवसाक पंचमस्कंदाचे एक वर्लाल स्वयंभुव मनूले वर्लाल चरडुवाले विशय जावन घेवन आमी चिंतन करूया आयच्या दिवसाचे एक म्हळ्यार आयच्या दिवसाचे व्हड विशय सृष्टी स्थिती हें पुरा हांव सांगिल्ल्यान तो मस्त चूकेशा बरो जाल्यार हेची हांव म्हाका कसन दिसलें त्याच प्रकाराचेर सांगला जाल्यार हांव तो मस्त आनीक कळच्या आशिल्ले विशय मस्त आसा त्या परमात्माला अनुग्रहानी ह्या पुरा कळचे तशी आमकां परमात्मूच कोरो तशी फायट दिवसाचे जाल्यार हेची चांग रितीर त्या देवाल नामस्मरण आमगेलकरांनी ते परमात्मा करून घेवो म्हणून त्या देवा लागीं प्रार्थना करून घेवन आयज दिवसाचे उत्तर देवाल चरणाचेर अर्पण करता कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युतानन्द गोविन्द विष्णवे नमः विष्णवे नमः